The Honorable Speaker is the custodian of the House. He has to be a neutral authority. What makes him change that and why it has been changed? Last time the cruiser किती इशू झाला ना No, ते दुसरं ते private members resolution. इश्यू कसा झाला पळय आता तुमकां डिपार्टमेंटाचो इश्यू आसलो. हा एक्साइज डिपार्टमेंट तो सब्जेक्ट आसा. Now we have excess. We have इश्यूज आहा इतले शेकड्यांनी दीस मेळटा पांचान आमी सगळे जर क्वेश्चन एक घालो जाल्यार 5 क्वेश्चन दिसाक येता. तातूंत चुकून जर आमकां एक लागलो जाल्यार 2 लागले तर 2 इश्यू डिस्कस जातले. 2 into 5 दीस 10 इश्यू जाले. हांगा वाचून गेलो जाल्यार म्हणजे 50 इश्यू आहा. ताणें उलयले ते आसतले 25 इश्यू 30 इश्यू 40 इश्यू. ताणें थोडे उलयले थोडे उलोवंक नासतले. पूण वॉट इज द पॉयंट when those issues remain? मागीर तुमी फाल्यां कितें म्हणटले? तुमी एक दीस बरयतलो की हांकां ओपोजिशन तापोवपाक गेल्ले म्हणून आनी कितें केलें काय म्हणून तूं बरोवचो तुमी बरयतलो न्ही. सो आमी आमचें काम करूंक जाय तांणी तांचें काम करूंक जाय. तुमचे कडेन नंबर चड आहा, तुमचे कडेन डिफेन्स करपाक बरे लोक आसात, तुमचे कडेन मनीस आहा जे देवा कडेन उलयता तसले लोक तुमचे कडेन घेतले. सो तुमकां सपोर्ट सारको सॉलिड आहा पावरफुल तर काम करूयात तुमचें. युरुबाब आनी एक आमी पळयताले जेन्ना थोडे सीएमाक विचारताले ते गेले सेशनान निलेश काब्राल मिनिस्टर आशिल्लो तो रिप्लाय दितालो हे फावटी तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन आहा कारण हे फावटी तो मिनिस्टर म्हणून ना. No, see, he was acting as a legislative affairs minister. Now we have to see what the current legislative affairs minister has to say. Definitely, we are quite sure that last time it was all things to divert the attention. All this, they were indulging in theatrics. तियात्र कोताले हांव सदां मोटालो ट्युशन घेतलो फाटल्या वचून ट्युशन ना. बट I feel definitely this time we are going to raise these issues, but subjective to we have to be given a chance. If hukumshai kon the way these conventions are changing is not in Goa's interest and is not in anyone's interest. Okay, when the For that matter, I just to interrupt. Nilesh Kabral will be with us. You can ask him for the record because he's also just a legislator. The last question, so he'll agree with us that we should get more chance. now he will agree with you. I think so. Surely, please ask him. I will also speak to him. Okay, when see what even Advocate Carlos, what is your say on that Komnidad issue? The Komnidad amendment that they party, so तेजस बघितलं असतं का मग? No, the CM has made a statement that he will come on with an amendment. We have not seen the amendment as yet. He said in this coming session he will bring. So until we see that bill, we can't make a comment. Right now I know there's a convention being held. Commonwealth Convention 15th I guess. Yeah. 15 and Article 652. That they will discuss and they will make a recommendation to the government. That's all what they can do. ना ते एक्चुअली न्हू कुमदाद जे आतां 14 तारखेर जावपा ते जाता म्हूण जाता चोवपाक गेलो जाल्यार ते सगळे एक मॅस करून दवरलो शो करपा जाय म्हूण केल्लो. हेज्या पयलीं कन्वेन्शन जाल्लीं आहा आनी हेज्या पयले कन्वेन्शना अजेंडा जालो आहा आनी अजेंडा एग्री जाल्ले. सो ते एग्री जाल्ले अजेंडा आजून एक्झिक्यूट जाल्ले ना. सो प्रॉब्लम इज दॅट एवरीथींग इज हॅपनिंग फॉर जस्ट अ शो. हें देखून जाता तें जस्ट अ शो. गेले ते पाटी जेन्ना लास्ट जे अजेंडा आहलो तितून सांगलेलें की द ट्रान्सलेशन ऑफ द कोड देर वॉज अ डिबेट ऑन दॅट ट्रान्सलेशन ऑफ द कोड सारकें ना म्हणून आनी तें गायिल्लें खरें सारकें ना आनी इट हॅज टू बी चॅक्ड एंड गेट बॅक म्हणून तें आजून सारकें तेजेर कांयच भासाभास जालो ना. सो आतांय तशेंच आतां हें जें आपयल्या तें बारीकशें तें सगळें मिक्स जाता मागीर. बट इन शॉर्ट ते गांवकार आहा गांवकार्स म्हणा जोणकार्स म्हणा जुनेरोज म्हणा आनी शेअर होल्डर म्हणा ते ट्रान्सलेशन इट सेल्फ इज रॉंग. हू इज गोईंग टू कॉल फॉर दीस मिटींग इज ऑफ गांवकार्स एंड जोणकार म्हणटात. पण सद्या ही मिटींग जाल्ली आहा जे डेलिगेट्स सिलेक्ट केल्या दे आर ऑल शेअर होल्डर्स. सो देर इज फर्स्ट ऑफ ऑल द होल ट्रान्सलेशन ऑफ द कोड इज रॉंग आनी दॅट वॉज बीन डिस्कस्ड इन द प्रिवियस मिटिंग्स आनी करतले म्हूण सांगलेलें तें जाल्लें ना आनी अजेंडा. सो अजेंडा पे अजेंडा मगर उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है. दैट इज द होल प्रॉब्लम ओवर हियर. सो 14th मीटिंग विल हैपन बट जे मिटिंगेक आयिल्ले अजेंडा तो अजेंडा सक्सेसफूल कितकोन मुखार इम्प्लिमेंटेशन जावचो दिस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क विथ दीस गव्हर्मेंट. इट इज सेम लायक असेंब्ली सेशन्स. ऑल एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आर सेम टू बी रिपीटेड. ते फकत एश्युरन्स घेवन येयल्यार पुरो ते एश्युरन्स फुलफील जायना आमगेले. सो
So this is ओके like युरी बाब तुमी दिल्ली गेल्ले हांगासर विथ GPCC प्रेसिडेंट थंयसर एक प्रपोजल येयल्लो खंय नॉर्थ गोवान कार्लोस फरेराक दवरता आनी सावथ गोवान GPCC प्रेसिडेंटाक दवरता म्हणून कितें खबर आहे No, कसलो no, see, these are things that are discussed in our party forum. Today was a meeting with the opposition member. Whatever was discussed in the party forum, I can't discuss with you, but there were several things discussed about candidate, and we discussed at length. Definitely, we have decided that the candidates would be made public soon, and we are also part of the team India Alliance, and they were taking them into confidence as well. We will decide on the candidate. But when you said you are a part of India Alliance, then every now and then आम्ही तुमकां विचारला यू आर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स तुमी बराबर आसा हा बराबर आसा तुमी सगळे आहा आतां विदेश आहा जाल्यार खबर ना आमकां तुमी आहा आमी सगळे See, with regards to, he is an alliance partner of ours. Right. Okay. Currently, as the press conference today was regarding opposition No, to members. remember. But parliamentary election also, it makes sense that we don't divide ourselves. You also agree. Everyone wants us to divide. That we should not be divided. So I only pray to God that better sense prevails within all of us, that we don't divide ourselves. थोडे पार्टीने डिक्लेअर केले ते कॅन्डिडेट Aren't बट इंडिया अलायन्स तुम्ही जर म्हणता अलायन्स तुमच्या सगळ्यासाठी Declare करून त्याच्यात form भरले. त्याच्यात हा. पहिल्यांदा nomination केलं. भरले. तुका नाव म्हटलं नाव म्हटलं ताका सुद्दां मरे काय मार देगा? करेक्ट केलं परेश बाब तू किती उलोवंक सोदता केलं इतिहास जे विशयाचेर बेसिकली आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या ती ऑपोजिशन मेंबर्स एज अ लेजिस्लेटिव्ह मेंबर्स आम्ही डिस्कशन केला असेंब्ली बद्दल आणि असेंब्ली बद्दल जे डिस्कशन केला तितून आम्ही मेन म्हटल्यार जे बीजेपी सरकाराचे ज्यांच्यानी हे डिसिजन घेतला की 6 दिसाची असेंब्ली दवरपाची 6 days असेंब्ली सेशन समज आम्ही दवरिले जाल्यार तितून खंय ना खंय आमकां त्या प्रमाणान उलोवपाक मेळपाचें ना पयलो दीस वयतलो गव्हर्नर स्पिचाक फुडले जे 4 दीस आसा एक दीस तितून आसा तो आमच्या हेका बजेटाक वयतलो सो तितून जे 4 दीस आसा ते 4 दीस मेळटले आनी तितूनय समज तेंच्यांनी हाडले की 1:1 ना आनी डायरेक्ट तेंच्यांनी म्हटलें 3:1 जाल्यार आमकां उलोवपाक मेळपाचें ना मेन तो प्रश्न आमचो दुसरो विशय खुबशे आमच्या ऑपोजिशन लिडरान जेन्ना मांडले आनी आख्खे विशय रीड आउट करून सांगले आनी आमचेय खुबशे आनीक विशय आसा एड ऑन विशय आसा लायक आमचो जे टीसीपी आतां तुमी पळयता आसतले टीसीपी एमेंडमेंट्स जावपाक जाय खुबशे चेंजीस जावपाक जाय कारण आयज टीसीपीन अशें जाल्लें आसा कोणूय येता कितेंय इनलिगलिटी करता कोण एक्शन घेयना आनी मिनिस्टर जाय ते भायर भोंवता तेन खंय ना खंय हे टीसीपी एमेंडमेंट जर चेंजीस जावपाक जाय तेन्ना एक्शन प्लॅन जावपाक मात हें जायना हेल्थ रिलेटेड तुमी पळयता आसतले सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर आमच्या ऑपोजिशन लिडरान सांगलें तशेंच आमचो जीएमसी आसा सुपर स्पेशलिटी आसा हांगा खुबशे इक्विपमेंट्स येवपाक जाय अजून पर्यंत ते येयल्ले सो हे मेजर इश्यू आसा हेल्थ रिलेटेड इश्यू कारण खुबशे जाण हांगा खूब जाण पिड्ड्यारूय जाता खूब जाणांक हेल्थ रिलेटेड इश्यू जाता टायमार खंय ना खंय सर्जरीज जायना सो हे मेजर इश्यू आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट आसा तुमी पळयता आसतना अनएम्प्लॉयमेंट वाडत चल्लेलें आसा आमी खूब कडेन भोंवता खूब जाण आमकां सांगता अनएम्प्लॉयमेंट वाडत चल्लेलें आसा तशेंच आयपीबी आतां आयपीबीक लागून कितलोसो जागो दिला कितलोसो जागो दिवन पासून डेटा सारको ना आनी डेटा समज ते प्रोवायड पासून करता जाल्यार ते डेटा मॅन्युपुलेटेड आसता सो अशे जे इश्यूज आसा हे इश्यूज स्मार्ट सिटीचो इश्यू सांगलो जावं पीडब्ल्यूडीचे आतां तुमी पळयता रोडाचेर कितलेशे एक्सिडेंट जायत आसा आनी रोडाचो आतां आनीक उल्लेख करपाक सोदता तो म्हणजे जो युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी येयल्लो एक तेणेन म्हटलेलें जो ब्रिज बांदला जुवारी ब्रिज बांदला हांवूय आसलो त्या फंक्शनाक तेणें म्हटलेलें जुवारी ब्रिजाचें जे लेवलिंग आसा जावं सेक्शन्स आसा ती खंय ना खंय सारकी ना आनी हें हांगाच कित्याक जालें म्हणजे हो एक पॉयंट आसा हो पीडब्ल्यूडीचेर मारलो किट्टो पॉयंट मारला आनी हो पॉयंट अजून पासून सीएमान जो बाकीचे जे हे आसा ऑफिसर्स आसा तेंच्यानी कोणाक क्लिअरिफिकेशन दिवंक ना आनी सगळे ओगी आसा सो हे जे प्रश्न आसा हे आमी असेंब्लीन विचारपाक जाय आनी हे विचारपाक लागून आयज आमकां तो चान्स मेळपाक जाय फाल्यां समज आमकां तो चान्सूच मेळना जाल्यार जी असेंब्ली आमी वयता असेंब्लीक बसोन घेवन कांय फायदो ना
आमकां थंय प्रत्येक जे आमचे प्रश्न आसा आतां सगळ्यांचे एक एक तरेचे प्रश्न आसतले ते प्रश्न मांडपाक जाय प्रत्येक जाणांचे आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेय प्रश्न आसतले तेय आमकां मांडपाक जाय आमचे स्टेट लेवलाचेय प्रश्न आसा तेय आमकां मांडपाक जाय आनी तेका खंय ना खंय सगळे 1:1 समज आसा नाल्यार आमकां चान्स मेळटलो नाल्यार खूब कमी चान्स मेळटलो तशेंच 3:1 जो आतां म्हणटा 3:1 एक ऑपोजिशनाक एक बसूंक मेळलो गॅरंटी ना ही परिस्थिती आसा तशें आमी रेझोल्युशन्स आतां OCIचो जो इश्यू आसा जो ड्युअल सिटीजनशिपाचो इश्यू आसा आमच्या मतदारसंघांचो गोंयांत सामको इश्यू हर्ट जाता तो आनी तो सामको लागता कारण खुबशे जे आमचे गोंयकार आसा आयज भायल्या राष्ट्रांत आसा आनी OCI खुबशे होल्डरूय आसा सो हेज्या बाबतीन सरकारान आजून पासून कांय क्लॅरिफिकेशन दिल्लें ना सो हे आमी जेन्ना मांडटले केन्ना आमकां टायम सारको मेळटलो आनी टायम मेळना जाल्यार अशेंच जातलें बेश्टी असेंब्ली जातली आनी तेकाच लागून आमच्या ऑपोजिशन लिडरान जसं सांगलां की फाल्यां समज ते हें जाल्यार आमचो आमी डिसिजन घेतलें सो तुम्ही 7 जाण एकठांय दिसती पडटा पळय तो फकत असेंब्ली सेशन आमी 7 जाण एज फार assembly एज ऑपोजिशन इज कन्सर्न आमी 7 जाण हेच्या पयलीं सांगलां की गोंया खातीर जेन्ना ऑपोजिशन म्हणून आमकां आवाज करपाक जाय इन असेंब्ली आमी असेंब्लीन वांगडा आसतले आनी आवाज करतले. लोकसभा खातीर ना. हा? लोकसभा खातीर ना. That is पळय ते आसा ते आमचे पार्टी डिसिजन आसा पार्टी डिसिजन हेच्या पयलीं तुमकां सांगलां आनी क्लियर कट सांगलां तुवें थंय खुबशे क्वेश्चनूय केल्ले आमकां आतांय तूं करता फुडेंय करतलो बट तो डिसिजन आसा तो हेच्या पयलीं सांगलेलो आसा आनी क्लियर केलो. विजय बाब तू उलोवंक सोदता ना विजय त्या विशयाचेर एवरी नाव एंड देन आय बीन आस्किंग यू as far as alliance and all those things if you would like to comment. See, India alliance is a work in progress. You are It's a work in progress, no? so you are there man. It's a work in progress. We don't know where it will go. It has started. The work has begun. पण तुमका बा केन्ना कन्सल्ट बा करता Time येऊंक ना न्हू. अजूनही Maybe you are reading the newspapers. I know I have been What is the progress of this India alliance? So it's begun. I'm not anybody to speak on behalf of the India alliance. I cannot speak. no I'm talking as far as Vijay his party is concerned which My party will not contest Lok Sabha election. This is my oh personal that's all. We have not decided that way formally, but I am of the opinion that we should not be spoilers. No. So that is my stand. To be a part of So now what we have to do, we have to see one step at a time. Carlos Bab then mitla bata are you ready if a chance comes like that. No one has discussed it yet with me, so I have to see what anything is that this is all speculations. But whatever the party asks me, I'll be always ready. Right now, I've been appointed coordinator in South. तो आणि सावता सांगतो नव्हता येला कृष्णा अशें कन्फ्युजन Confusion बाबा कितें? सावथाचो नॉर्थाक धाडला कन्फ्युजन काय ना सगळे गोंयच पासून ना नोताचो मोग हा तुका आख्खो गोंयचो मोगा इलेक्शनाचे हितून म्हणला आख्खो गोंयचो मोगा नॉर्था म्हणजे सावथा काम पूण नॉर्थाचो मनीस नॉर्थाक काम केलें जाल्यार बरें कळटलें न्हू नॉर्थाचो मनशाक जर नॉर्थान काम करून दिलें जाल्यार तेका बरें आयडिया आसतलें न्हू नॉर्थाचे सावथाच्या मनशाक सो वायट कितें प्रिंटींग मिस्टेक आमकां दिसता ते द्या म्हणून ओके केपेबल दोतोरे केपेबल हांव केपेबल Convincing how about half as far as this alliance is concerned. The discussions of India alliance is still happening. As I have mentioned clearly, we have got in the north a face ready, in the south a face ready. When India alliance happens, whichever seat is being given, we have one person who is going to be there. Whenever India alliance decides की seat sharing जे जातले, नॉर्था जातले, सावथा जातले, हुच शेअर जातले, ते प्रमाणे आमचे एक फेस रेडी आहा. And we are ready to put up that face anytime whenever the India alliance tells us. Depends on the discussion of India alliance. So it But means- one thing is sure, we are not going to fight. 5 जाण 6 जाण एक टिकेटीक झगडपाक आम आदमी पार्टीन कोण तसो ना. सो वेन इंडिया एलायन्स डिसाइड्स की म्हणजे जर एक सीट शेअर जातले गोंयांत जावचे ना ते डिसिजनाचे आमी वयतले. I want to ask one question. What do you like to say about the CM statement about urban Naxalite for all seven? Yeah, all seven. See, he should name the urban excellent. He should name them. He says that there are urban excellent. He should name them. Don't fire behind the bush type of a thing. Name them. Just creating this type of speculation, I believe. Whether there is urban excellism, whether there is rural, anywhere. But definitely what I feel is, by him making the statement, जे हे मनीस जरी तर भितर घुसलो आसले राम मुतलिक मेळटलो आसलो हेसो मनीस परतून येतले गोंयांत डिस्टर्ब करपाक जी कम्युनल हार्मनी आमगेली आहा
disturb करपाक. Otherwise, he should name them and take action against them rather than just making a statement. Vijay, what's your About urban nexus. Yeah. I think this is a very dangerous statement that the chief minister is doing. Naxalism, which is Maoist Leninism, is a very big movement which leads to violence. It happened in West Bengal first, and it causes big issues, which are social issues. So to say that a tourist state like Goa, which is a prime tourism destination, has urban nexus in the state will cost us our economy. Forget the politics and pointing fingers during elections. This sensational statement may have been made because it's a standard practice during elections for them. But this statement is overloaded because we should know that as a tourism hub, we are being targeted by the rest of the states in India and some of the bigger, smaller countries in the Southeast Asia. We are being targeted. You must have seen that the New Year, this time business was bad. In the background of all these things, the chief minister's prime duty should be to reassure the people of this country and the rest of the world to come to Goa that everything is well here. And please come. In that, you cannot make them to panic and nervous and create a fear psychosis by using this word urban nexus. Urban nexus is a term which has been selectively used in the past to target a few individuals. But when it is seen in the light of Goa, see, we have seen very violent agitations even, like the Konkani language agitation. Nobody ever heard about naxalism. Did you hear about it? We have had an agitation for 50% concession of the students. Did you hear about urban nexus? No. Suddenly from where did this term originate? So, अशें करप एक काळी जीब लायली ताळ्यार तें डेंजरस. चड करून आमचे इकॉनॉमीक डेंजरस आनी आमचे गोंयचे शबीक म्हळ्यार जी एंटायर इमेज आहा गोंयची ताजेर एक व्हडलो असर पडपाक शकता. सो म्हजो आग्रह आहा मुख्यमंत्र्याक मातशें राजकारण सायडीन दवरून असले टर्म वापरूं नाका. आमी सामके आमची आयडेंटिटी, जी आयडेंटिटी ओपिनियन पोलान राखली, ती आयडेंटिटी राखपा खातीर मुखेलमंत्र्यान चिंतून उलोवंक जाय. चड करून गोंयचे चिंतून इकॉनॉमी जर ताजे वेळार डावन जाली जाल्यार ताजेर बोटान लोक दाखोवंक लागतात. अर्बन नॅक्सल म्हणपाची गरजूच ना. कोण अर्बन नॅक्सल ते? कोण हे एक्टिविस्ट वा आमी आतां आमी हे उलयतात ते 7 जाण अर्बन नॅक्सल ना. कितें तें ओके येदे व्हडले स्टेटमेंट कित्याक करप? गडचिरोली काय गोवा हें? दिस इज नॉट गडचिरोली न्हू. वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल वन्स. Kalu, what do you like to say about this? It is an open shut statement to definitely silence an opposition. Using phrases like this so that to keep a warning or a sword hanging on people's head that you will be given this label and you will be locked up like the others have been. I think it's a very bad taste, as Vijay Sardesai has correctly mentioned. It actually defames our state and defames our people. If you say that some people have infiltrated in our state, comb them out, catch them and take them to task. Otherwise, our people are peace loving, our people are always for communal harmony and peace. But what we are seeing over the recent days, those people who are making all kind of communal hatred statements, I would feel the Chief Minister to catch them, book them and call those people urban nexus and put them inside. Then we will see where the law works. Don't try to threaten the opposition by these kind of statements or these words. See, being a politician and coming from a tourism background, it is very bad for our state. And then to urban nexus Buddha, then you should either name it or take his words back in the interest of Goa. Because we are going to देशभर फामाद जाला आणि जेन्ना हॉटलां जर आमी तो रिपीटर्स घे आसा तेमी इंचाला आमकां चीफ मिनिस्टर हांव स्टेटमेंट केलें म्हूण. But he must have used it for his some political gains or whatever. But definitely we feel that if it is there, he should name it or take necessary action. Otherwise, take his words back and say that what I have done, said it to some particular group. That's all. Thank you, Baba.
I think everybody has mentioned in the same line. Urban Nexus, youth wrestlers did a protest, molested केलं. Would they be urban nexus? So they urban nexus झालं तर BJP तो हा झाला ना. उसको कितलेसे incidents are, and they are the one who are doing. So मग तिचा CM is speaking something just like that to create a scenario. आणि जे ऍक्च्युअल टॉपिक जे आहे गोंयचे ते डायवर्ट जाता. ताका जाय की आमी सगळे चाडलेले आनी उलोवन ती लायन दवरपाक. ती दवरपाक जी म्हणजे सांगला गोंय केन्ना तशी जालें ना म्हणून तशें दिसना. आनी दिसता जाल्यार इंडियेक जे नॅक्सलिझम चलता ते इंडियेक चलता जाल्यार इट इज इन द BJP ओनली. आनी तांगेले MP आनी तांगेले जे लिडर्स आहा, यू कॅन सी देम इन वेरियस इन्स्टन्सीस. We can even name so many instances where they are there in doing this kind of. जो स्टेटमेंट अर्बन नॅक्सल म्हणून केला, नाव घेवंक ना कोणाचें आनी अर्बन नॅक्सल म्हणटा. आतां हितून अशें दिसून येता की CMक खबर आसा अर्बन नॅक्सल आसा म्हणून गोंयांत. आनी जशें बाकीचे कलिग्सांनी सांगलां की गोंयचें नांव जें आसा तें पिड्ड्यार करपाक लागून करता. हांगा अशेंय दिसून येता की तुमी पळयता आसतले खूब फावटी न्यूजपेपरान आर्टिकल येयल्ले, खूब फावटी व्हिडियोजूय येयल्ले, ते म्हणजे रोहिंग्याज. गोंयांत रोहिंग्याज आसा हे व्हिडियोज येयल्ले. तशेंच बांगलादेशी, कितलेशे बांगलादेशी गोंयांत आसा. आतां हेंचेर कोण एक्शन घेयना, हेंचे बाबतींत कोण कांय उलयना. आनी अर्बन नॅक्सल म्हणटा आनी अर्बन नॅक्सलाचेर व्हडलो स्टेटमेंट गेलो आनी तो स्टेटमेंट आख्खे इंडियन आख्खे जगान पावलो. जेन्ना आमचो टुरिजम इतलो डावन पडलेलो आसा, सकयल देंवल्लो आसा आनी तो टुरिजम खंय ना खंय आतां वयर सरपाक जाय. बाकीचे स्टेट्स कॉम्पिटिशन आसा, इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन आसा आनी हितून आयज असले स्टेटमेंट येता जे खरेंच घडटा. आतां मेन म्हटल्यार सांगपाक सोदता फोंड्या भागांत कितलेशे बांगलादेशी आसा, कितलेशे रोहिंग्याज आसा. हेजेर कोण उलोवपाक सोदना. हेजेर एक स्टेटमेंट CMचो आजून पर्यंत येवंक ना. कित्याक येवंक ना? मात तूं कोणाक, जो CM आसा, मुखेलमंत्री आसा, तो कोणाक हो स्टेटमेंट करतालो? आमी ऑपोजिशनाक करूंक सोदतालो, एक्टिविजम कोण करता तांकां करपाक सोदतालो, सोशल वर्क कोण करूंक सोदता, हें कांय सांगूंक ना. एक स्टेटमेंट केलो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट केलो, तो सोडलो. आनी तेजो रॅपल इफेक्ट हो कितें जातलो हो ताका खबर ना काय म्हाकाय आयडिया ना. कित्याक हे न्यूज पेपरान आर्टिकल सगळ्याक बुमरँग जाले आनी सगळे स्प्रेड जाले. सो असले स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टरान करचे न्ही. आमी सगळे हांगा आसा, MLAs आसा आनी आख्खे लोक पळयता, आख्खे लोक पळयता की बाबा असले स्टेटमेंट जे आसा जेन्युअन कितें आसा. तुवें सांगपाक जाय आसलें बाबा हांगा रोहिंग्याज आसा, हांगा बांगलादेशी आसा, आमी जाय नाल्यार आमी दितले. हेज्या पयलीं दिल्ले आसा, इलेक्शन कमिशनाक पासून दिल्ले आसा, पूण कोण एक्शन घेता? सो हे जे आसा हे बेश्टे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आसा, लोकांक बुलोवपाक लागून, लोकांक जे पॉलिटिकल स्टंट करपाक लागून. मात जेन्युनिटी जी आसा ती तुमी दाखयना गेले. अर्बन नॅक्सलायट स्टेटमेंट गांवाचो CMन हांव कोणाक भिवपाक सांगला ते एक्टिविस्टां ते आमच्या ऑपोजिशनाक कितें जर खरें आहाय जाल्यार सांगला CM डिमांड करता सांगचें, दाखोवचें, ती नांव घेवची आनी एक्सपोज करचें तांकां. आनी फकत असले स्टेटमेंट काडून कोण आमकां ऑपोजिशना एक्टिविस्ट कोण सोशल कॉजास झगडाय तेंगे अशें करून भिवचें न्हू. थँक्यू.